नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आत पळया आयचे खबरो. कारवारच्या कोकणी बोर्डार काळे फासिल्या करवे सदस्याविरुद्ध अखेर एफआयआर दाखल. कोकणी आंदोलनाचो पहिलो विजय. कारवारात शेकड्यांशी वर्सांच्यान कोंकणी भाषेचो वापर चालूच असून बहुसंख्येन कोंकणी भाशीक आशिल्ल्या कारवार प्रांतात कारवार नगरसभेन बरयल्ल्या नामफलकाचेर कोंकणीतली नांवां कन्नड रक्षण वेदिकेच्या संघटनेच्या कार्यकर्त्यान काळे फाशिल्ल्यान कारवारच्या कोंकणी अभिमानीलो स्वाभिमान दुखयल्यान तेजो निशेध करून काल 17 जुनाक करवे संघटने विरुद्ध हजारांशी लोकांनी अभिमानीन स्वयंप्रेरीत जमून कारवार जिल्हाधिकारीक निवेदन सादर करून तेमचेर एफआयआर दाखल करची विनंती केल्ली. तशेंच नगरसभा आयुक्तांनी नगरसभा अध्यक्षाक निवेदन दिले आणि आज 18 जुनाक त्या करवे वेदिकेच्या 5 जाणां विरुद्ध पोलीस खात्यान एफआयआर दाखल केले. हो कोंकणी भाषा प्रेमी आंदोलनाचो पहिलो विजय. ज्या कोंकणी प्रेमीन या आंदोलनात प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्ष सहकार दिला तेमकां सगळ्याक राहुल नाईक हेमी धन्यवाद दिला. काल आमगे जो कारवार बोर्डाचेर काळी लायला म्हणून सांगून एक जो इशू आशिल्लो त्या इशूचेर समस्त कारवार लोकांन जात धर्म पळय नासतना प्रत्येक कोंकणी अभिमानान आपणाक स्वयं इच्छेन येवन आमकां भरपूर हेल्प केले. तेम सगळ्याक आज धन्यवाद सांगू सोदता हांव. कित्याक काय म्हणल्यार लोकांक दाखोवन दिले तुमी की कारवाराचेर अशें कितें तरी प्रॉब्लेम येयल्यार कारवार भाशेचेर आमी सगळो एक आसात अशें दाखोवन दिले बद्दल तुमकां सगळ्यांक थँक्यू. दुसरें कितें काय म्हणल्यार एक खुशेच गोश्ट आसा ज्यो शाय मारिल्ल्याचेर इतले दिवस खाली एनसी जावन आशिल्ली, एफआयआर जाली नाशिल्ली, अंडर प्रोसेस आशिल्ली आनी तितूंत अंडर प्रोसेस म्हळ्यार खंयचे टायप पूण आमकां बी खबर नाशिल्लें पण अंडर प्रोसेस आशिल्ली आनी आज ती एफआयआर जावन घेवन 5 लोकांचेर गुन्हो दाखल जाला आनी बाकीचे ते नांव शोधकार चालू आसा. आनीक हे एक पोलीस डिपार्टमेंट हांव थँक्यू म्हण सांगू सोदता ह्या संदर्भात. आनी मुखाल दिवसात नांवाचो इशू नांव जेदो पर्यंत पडना आमगेले कोंकण भाशेंत जेदो पर्यंत नांव येना त्या पर्यंत आमी अशेंच सगळो एकच जावन रोवूं जाय म्हण तुमकां हांव सगळ्यांक सांगू सोदता ह्या संदर्भात. थँक्यू. नरसिंह मार्केट कारवार. तुमका गरज आशिल्ल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा, अर्चा, होम, हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पानां, केळी, होमाकाडी, तुळसी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदनां, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पानां, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तरेची सामुग्री मेळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार. 87 वर्सांच्या ग्राहकाल्या विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार. तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार. एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या. नरसिंह मार्केट केंद्रा बँकेचो तळमजलो, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार. कोंकणीचो द्वेष करतल्या काही असंतुष्ट आणि अज्ञानी लोकांक एक नवी शक्कल लढवून एक व्हिडिओ व्हायरल केला. तितूंत आरपी नायक या नावाच्या व्यक्तीन सांगला की कारवारात कन्नड आणि कोंकणीच्या नामफलकार कोंकणी देवनागरी लिपीत बरोवचे वाट्याचे कोंकणी कन्नड लिपीत बरया म्हूण. अशें लोकां भितर आरपी नायक हो नगरसभेचो आयुक्त अशें समजूं जाय म्हूण गोंधळ निर्माण करचो प्रयत्न केला अशें काही सार्वजनिक म्हणटात. पण हो आरपी नायक दुसरोच व्यक्ती आसा हेजी सार्वजनिकान नोंद घेयली आसा. एक आमकां बेजार दिसची गोश्ट म्हणल्यार मुंबय भितर उल्हासनगर म्हण एक गांव आसा त्या जाग्याचेर खंयचो बी एक मोबायल येयली जाल्यार दुसरे दिवस डुप्लिकेट मेळटा खंय. तसो काही लोकांक नवीन एक खंय तरी आरपी नायक म्हण सांगून घेवन म्हळ्यार तेगेलें नांव आरपी नायकच सोड पण ताबडतोब एक दुसऱ्या आरपी नायका कडच्यान एक स्टेटमेंट दिवन घेवन गोंधळ सृश्टी करचे प्रयत्न केलो. कितें काय म्हणल्यार कन्नडान बोर्ड बरयचो आनी तेच सकयल कोंकण्यान बरयचो म्हण लिपी कन्नड. अरे देवा म्हाजे कर्म भोगो म्हागेलो. फाल्यां हे लोक वचून घेवन तुगेले आमकां कन्नड, इंग्लीश आनी हिंदी हे 3 सब्जेक्ट उरतात. हे इंग्लीश आनी हिंदी कन्नडाक कर म्हण सांगची परिस्थिती येवन जाल्यार पुरू.
अरे बाबा किती उलयता तुम्ही, अर्थ नाशिल एक गोष्ट सांगून येऊन हे बरोबर नाही आहे. किती उलयता तुमचे स्वतः तुम्ही सेल्फ विचार करा, तुम्ही किती उलयतात म्हणून घेऊन कळ तुमका. काय वर्षा पहिली कारभारात MLA निवडणुकी वेळार MLA अभ्यर्थीच्या नावाचेच उमेदवार उभी करून बॅलेट पेपरात मतदाराक गोंधळ जाऊ जाय म्हण केल्ली उदाहरणं सुद्धा आसात. असली ही कारस्थाना विरोधकाल्या शक्तीची कल्पना उरूनच पूर्व तयारी करतात, पण सत्याक भय ना असे सार्वजनिक म्हणतात. 15 दिवसात या फलकार कोंकणी देवनागरी लिपीत बरोवचो दुसरो यत्न सफल करतले अशी उमेद कोंकणी प्रेमीन व्यक्त केला. सध्या कारवारात या कोंकणी बोर्डाची चर्चा रंगला. प्रत्येक गांवगांवच्या लोकांन बरोच प्रतिसाद दिला. कर्वे संघटनेविरुद्धच्या लढ्याक सदांच सहकार्य उरतलो म्हूण प्रत्येक गांवच्या कोंकणी प्रेमीन आश्वासन दिला. कारवारात या कोंकणी भाषेचो खरो प्रेम या दुष्ट लोकांन उठोवन कोंकणी लोकां भितर जागृती करून दिली, म्हणूच कोंकणीची सेवा करची संधी मेळ्ळी अशें कारवारच्या प्रांतांतल्या लोकांच्या तोंडात घोळता. म्हणूच सगळेच जाण म्हणटात जय कोंकणी जाय कोंकणी, आमची कोंकणी अस्मिताय, आमची कोंकणी आमकां जाय. भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जय कोकणी जाय, 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 भारत माता की जय. कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगमस्थान, निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय. एफिलिएटेड टू CBSE एफिलिएशन नंबर 830173. ऍडमिशन सुरू असा. नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू. प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले. विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॅरिडोर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तरेच्या सुविधा आशिल्ले अमृता विद्यालय, चित्ताकुला, सदाशिवगड, कारवार. अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598. मोबाईल नंबर 9480789670. इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता. व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नाकात. कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मेळसाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.